नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। भाजपाच्या दोघा आमदारांचो नायजेरियनाच्या खुनाकडेन ड्रग्सांकडेन संबंध। मुंबई पळून गेल्ल्या नायजेरियनांचो आरोप। आमदार म्हणतात आरोपी अशेच उलयतात। बऱ्याचे क्रेडिट घेतल्यानी वायटायचे घेवचे। पुलीस घुसपल्यात ड्रग्सांनी। पर्रीकराचे गृह मंत्रालयाचे सारखे लक्ष जाय। भाजपा मंत्री आमदारांनी दवरले गृह खात्याचेर बोट। टॅक्साच्या येणावळीचे गणित अनूय चुकता। 6 महिन्यात कमर्शियल टॅक्स पडलो। सरकाराच्या टार्गेटा परस 35% उणे। अर्धे वर्ष सोंपले। पयात सरकारी तिजोरेचो पंचनामो। जगातले सगळ्यात व्हडले प्रवासी विमान ड्रीमलाइनर लंडनसान 291 टुरिस्टांक घेऊन देवले दाबोळे। गोंयांत येवकार, मात एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचेर टीटीएजी फुरियोज। आणि पिळगांवां माठवाड्यार कवळेकार फामिलीची दिवाळी काळखांत। लायट ना, उदक ना, सरकाराचो काडयेचो आधार ना। 15 वर्सां जालीं फामिलीचे घश्टे। पळयात रिपोर्ट। खबरो विस्तारान। भाजपाच्या दोघा थळाव्या आमदारांचो पर्रा नायजेरियनाच्या खुनांकडेन संबंध आसा। खुन्यांक वाटावंक तांचे यत्न चल्ल्यात। तांचो ड्रग्साच्या वेवसायाकडेनूय संबंध आसा। मुंबई सांताक्रूज पळून गेल्ल्या 100 नायजेरियनांनी थंय वचून एका न्यूज वेबसायटीक दिल्ल्या ह्या मुलाखतीत हे सनसनाटी आरोप केल्यात। नायजेरियन हे फक्त ड्रग्स हार्डवर करपी। व्हडले बॉस आसात ते डील करतात। तांचे राजकारण्याकडेन लागींचे संबंध आसात असोय आरोप ह्या नायजेरियनांनी केला। भाजपाचे आमदार म्हणतात प्रत्येक आरोपी असोच उलयतात। गोयच्यान पळून गेल्ले 150 नायजेरियन सध्या मुंबई मीरा रोड वाठारात ठाण मांडून आसात। थंय सध्या 300 नायजेरियन रावतात। तातूंतले कांय जाणांनी थळाव्यांकडे जुळोवन संवसारे थाटल्यात। गोयच्यान गेल्ले नायजेरियनांनी news66.com वेबसायटी वयल्यान केल्ले आरोप सामके शॉकात करपासारखे। पॉल सायमन अशें नांव सांगपी एका नायजेरियनान नायजेरियनांची बाजू मांडल्या। भाजपाचे आमदारांचेर हे सनसनाटी आरोप केल्यात। नायजेरियनाच्या खुनाकडेन 2 भाजप आमदारांचो संबंध। खऱ्या खुन्यांक वाटोवंक सोदतात। तातूंतले कांय जाण ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपल्यात। गोंयांत ड्रग्साच्या धंद्यात आशिल्ले चडशे नायजेरियन फक्त ड्रग्स हार्डवर करपी। बिग बॉस करतात डील। तांच्या राजकारण्यांकडे आसात लागींचे संबंध। तातूंत पब, बार, हॉटेलां चलोवपी आसात। तांकां कोणाच हात लायना। नायजेरियन उणे प्रेसान ड्रग्स विकतात म्हूण तांचे आड उत्तर गोंयांत मोहीम। गोंयांत ड्रग्स पेडलरांची प्रॉफिट मार्जिन कमी जाल्ल्यान ते चाळवले। नायजेरियन प्रोफेशनल ड्रग्स रनर न्ही, ते गरिबीक लागून हे धंद्यात पडल्यात। ड्रग्सांचे मोल बिग बॉस थारायतात। नायजेरियनांक कमी रेटीन विकपाक दिनात। प्रुडंटान हाचेर भाजपाचे थळावे आमदारांक विचारले। शिवोलीचो आमदार दयानंद मांद्रेकर म्हणटा आरोपी अशेच उलयतात। त्यो खऱ्यो धरपाच्यो गजाली न्ही। म्हाका दिसना अशें कांय MLA इनवॉल्व आहा, हे इनवॉल्व आहा, कोणाच्यान कितें स्टेटमेंट करूं येता। कोणाच्यान कोणाची धरूंक जायना। आनी नायजेरियन अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट करप हें आनी आमी आयकप हें सुद्दां दुख्ख। स्टेटमेंट घेणारेच कितके पापी आसतले। अरे वैयक्तीक ह्या बिजनसान तांकां तेंच्या बरोबर कोण लोक आहा पळय तांकांच खबर आहा। हे वैयक्तीक आपल्या पापाचे खापर दुसऱ्याच्या माथ्यार मारपाचे हे तेंचे प्रयत्न आहा। आनी बरोबर आहा तांकां हेचेर प्रयत्न करूंक जाय। पूण आमी आतां कितें साबीत करूंक सोदता? अरे जो कितें धिंगाणो घातला पळय तो त्या लोकांनी घातला। आनी जे कितें घटना घडल्या तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें। ते कितें आहा ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा ते येतलेंच फुडल्यान। I'll tell you, there is no politician who is involved in drugs. It is the job of Goa police to crack down. Let us not get into political angle of Congress, BJP, MGP आणि कोण 2 पानां 3 पानां हिंगा तसले कांय ना। हिंगा पुलिसांनी एक्शन घेवपाची गरज आहा। आमी पॉलिटिशियन जो तर कसलोच हेल्प जावल, जो तर इफ दे वॉन्ट वॉट एवर हेल्प वी विल गिव देम। आमी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक विचारले। I don't respond to such things. तुम्ही विचारता पळय ते विचारप तुमचे चुकीचे आहात ते तांकां विचारूंक जाय। ताका विचार नाही म्हाका विचार।
आता पळयात ब्रेस्तारा परवरी जाल्ल्या प्रकरणाचेर नायजेरियन कितें म्हणटात ते। खुना उपरांत पोस्टमार्टमा पयलीं कुडीचो सामको पंचनामो करपाक जाय आशिल्लो। मेल्ल्या नायजेरियनाची कूड पोस्टमार्टमा पयलीं तपासपाक सोदताले। ताका ड्रग्स पेडलर थारावपा खातीर खुनी तांच्या कपड्यांनी ड्रग्स घालतले म्हूण हुस्को आशिल्लो। भारतांतले पुलीस ड्रग्स प्लांट करून फॉरेनरांक आडकयतात ही गजाल सगळ्यांक खबर। ANC आनी NCBन ड्रग्स प्लांट करून कितल्याशाच नायजेरियनांक फटयल्यात। पोस्टमार्टमा वेळार 2 नायजेरियन कुडीचे बरोबर रावपाक सोदताले। पुलिसांनी ही मागणी आयकली ना म्हूण कांय जाणांक कॉल मारले। तांणी कायदो हातात घेतलो। इतले मजगती नायजेरियन दूतावासाचे अधिकाऱ्यांनी आयतारा कळंगूट वचून परिस्थिती पळयली। एम्बसीचे अधिकाऱ्यांनी थळाव्या नायजेरियनांकडे चौकशी केली। नायजेरियनांनी तांचे एम्बसी मेरेन ह्यो गजाली पावयल्यात। ताजे मिटिंगेचे हांव तुका अशें प्रश्न विचारता पळय तो देवाची विचार मरे तो तांचो कल्चर कोण तो कमर्शियल एटॅची काय कोण तरी आयिल्लो कॉन्सुलेट तो तांकां ब्रिफींग करतालो की डॉक्युमेंट आपले आय डोंट नो आय एम नॉट अवेर। नायजेरियनांनी गांजील मुसाच्या पोळ्याचेर फातोर मारला। 3 वर्सां फाटीं पुलीस राजकारणी ड्रग्स माफियान नेक्ससान खवदळ घाल्लो। आता आपल्या आमदारा वयल्या आरोपात कांयच तथ्य ना हे पटोवन दिवपाची जबाबदारी सरकार पक्षाची। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मंत्री मांद्रेकार म्हणटा ड्रग्स दर्यादेगेरूच न्हय गांवांनी पावले। बऱ्याचे क्रेडीट घेतल्यांनी वायटाचे घेवंक शिकचे। पार्सेकार म्हणटा ड्रग्साच्या धंद्यात फॉरेनरा बरोबर थळावे आनी पुलिसूय घुसपल्यात। मायकल लोबो म्हणटा पर्रीकराचे गृह मंत्रालयाचेर सारके लक्ष जाय। 17 गजाली बरोबर सांबाळून जावचे ना। बिरेस्तारा नायजेरियनांनी घाल्ल्या धिंगाण्याचेर दर्यादेग वाठारांतल्या भाजपाच्या आमदारांनी आपलेच सरकार पुलीस आनी गृह खात्याचेर बोट दवरला। पळयात रिपोर्ट। नायजेरियन पर्यटकांनी बेरेस्तारा सकाळी परवरे धुमशाणा घातल्या उपरांत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकाराचेर फोक काढलो। विरोधी पक्षाचे आमदार सरकाराच्या विरोधात उलयतलेच, मात सत्ताधारी पक्षाचे आमदारूय तशेच उलोवंक लागल्यात अशें दिसता। गोंय पुलीस आनी गृहमंत्र्यांकडे ते बोटां दाखोवंक लागल्यात। दर्यादेग वाठारांतूच न्ही जाल्यार सगळ्या गांवांनी ड्रग्स पावल्यात अशें मंत्री दयानंद मांद्रेकर म्हणटा। बऱ्या कामाचे श्रेय घेवपी लोकांनी वायट गजालींची जबाबदारी घेवपाची तयारी दवरूंक जाय अशें मांद्रेकराक दिसता। आजच्या हितून नायजेरियन म्हटल्यानंतर हो कॅन्सर ड्रग्स गांवांनी पावला। नॉर्मली ड्रग्स हे कितें आहा फाटीं जे आदी पासून लोकांचें म्हणणें आसलें कितें कोस्टल बेल्टाचेरूच ड्रग्स चलता। पूण आज कोस्टल बेल्टाचो प्रश्न येना। आमी पेपरार न्यूज वाचता तें 70रीन ड्रग्स सापडटा, म्हापसान सिटीन ड्रग्स सापडटा, पणजेन ड्रग्स सापडटा। ज्या जाग्यार ट्युरिस्टाचें कांयच हें नासना थंय हाल्ली फक्त त्या मनान कोस्ट बेल्टार कमी केशी जाल्या। आजच्या घडीक आमी कोणाचेर ब्लेम घेवन कांय फायदो ना। पूण ज्या पद्दतीन शेवटी आमी जेन्ना पुलीस म्हणटा पळय पुलिसाक ह्या सगळ्या गोश्टीची कल्पना आसूंक जाय हेंच म्हाजें म्हणणें। कित्याक जरी जेन्ना बऱ्या गोश्टीचें श्रेय जर आमी घेवंक सोदता जाल्यार वायट गोश्टीची कित्याक घेवनाका। जे कितें चुकलां तें चुकलां न्हू। ड्रग्साच्या भानगडीत थळावे लोक आणि पुलिसूय घुसपल्यात असो आरोप भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान केला। नायजेरियन गोंय पुलिसांक मातूय भियना अशें पार्सेकर म्हणटा। आमचो स्थानीक लोक तांकां प्रोटेक्ट करता, शिल्ड करता। हांवें अनेक फावटी म्हज्या गांवांतल्या मनशांक सुद्दां हेच्या बाबतींत शिटकवणी दिली जाल्यार म्हाका काही वेळार कानार अशें म्हणजे कितें रे म्हणजे आमकां 4 पयशे मेळटा जाल्यार हाका कित्याक दुखचें अशा स्वरुपाचे रिएक्शनूय येता। पूण अशी गजाल अशी रिएक्शन्स आयल्यामुळे कानाडोळो खराब जाता। इन्सिडंट घडलो हो सामको दुर्दैवी इन्सिडंट। ते पुलिसांक केअर करिनात कारण ते हांगा खूब वर्सां सेटल आसात। ताणें हांगासरल्या कोस्टल बेल्टांतल्या पुलिसां कडेन तेंचे साटेलोटे आसात। हांगा कोस्टल बेल्टान पुलीस हो वर्सां वयर दवरूंक चलना सरकाराक अशें म्हजें मत आसा। कारण तांचे कडेन सेटींग जातकीर तांचे वाममार्गानयचे धंदे सुरू जातात आनी बिनदिक्कतपणे ते आजनेरो करपाक तयार जातात। ते मागीर पुलिसाच्या वर्दीक भियेनात। ते पयर जे जालें ते पुलिसाच्या वर्दीक ते भिवंक ना म्हणून जाला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा लागीं कितलीशीच खातीं आशिल्ल्यान गृह मंत्रालया कडेन जाय तितलें लक्ष दिवंक मेळना अशें कलांगूटचे आमदार मायकल लोबोक दिसता। It is high time the government should be very serious and I feel that आमचो honorable chief minister should make time
only for home department, that is Goa police. Every second day there should be briefings on narcotics, how much, what you all have done. Ask them what they have done. The ANC and coastal police stations, जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रॉमिस दिल्ले आमकां की एक पुलीस स्टेशनार 2 PI घालतलो म्हणून कोस्टल आड वी रिक्वायर देम. वाईट गजाली काढून उडोवपा खातीर खासा यत्न जावंक जाय अशें साळगांवचे आमदार पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर म्हणटा. हेच्या फुडें सुद्दां डबल कारवाई करून हे जे ड्रग्स आसात ते क्रॅकडावन करपाचो प्रयत्न चलतलो. पयरचो कितें प्रसंग जाला हो अचानक प्रसंग आसा, तसो हो आमच्या आनीक क्रॅकडावन करपा खातीर पत्त्यार पडलेलो आसा. हे निमित्त घेवनूच उरलेलें जे कितें ड्रग नॅक्सेस आसा ते कंप्लिटली क्रॅकडावन करपाचो ह्या सरकारा कडल्यान प्रयत्न जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.